हे आमचे मुरमुगांव कलेक्टर जो आसा लास्ट 4 फाटी आमकां नोटिसा धाडटा पर्सनल हियरिंगाक फॉर डबल ट्रॅकिंग. आतां म्हाजी खूद प्रॉपर्टी वयता आनी हांव आसा को-ओनराक तेंच्यांनी नोटीस धाडना, एकल्याक ओनराक धाडटा. कायद्या भितर सगळे को-ओनराक नोटीस धाडपा जाय. आतां भितर गेलो जाल्यार म्हाका आडयता को-ओनराक भितर दे आर नॉट रेडी टू हियर, दे आर नॉट इवन रेडी टू हियर द कन्सर्न पार्टीज. हो सरकार जो आसा हे फकत फोटिंगपणां करपाक उरला. आयज रायट टू कंपेन्सेशन एक्टा भितर एक्विजिशन जालें 2017 एक्ट आनी आयज हो सरकार जो आसा 1989 एक्ट एक्विजिशन करपाक सोदता. हो खंयचो रूल? हो आयज सरकार सालाजारा भाशेन एक्टिंग करता. आयज आमी आमचो कलेक्टराक सांगलेले की आमकां पब्लीक हियरिंग नाका, कित्याक सगळे पंचायतींनी आख्खे गोंयचे पंचायतीन डबल ट्रॅकिंग ओपोज केला. जेन्ना CM म्हणटा ऑन रिकॉर्ड की आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका, आमकां कोल 50% देंवयता, आमकां हें नाका तें नाका, जेन्ना तुमी उलयता एक आनी करता की दुसरें. इट लुक्स लायक द रेल्वे इज नॉट इन कंट्रोल विथ द गोवा गव्हर्मेंट. हो गोवा गव्हर्मेंट हा नेमसेक कसो आहा आनी हो रेल्वे जो आसा आनी कोणच चलयता आनी गोंयच्या सरकाराक कांयच खबर ना कितें चलता तें. सो हांव मागता गोंयच्या CMाक हें जें डबल ट्रॅकिंग जें चलता आमकां नाका, कित्याक हो प्रायवेट एंटिटी. दीस इज फॉर कोल ओनली टू ट्रान्सपोर्ट कोल ट्रान्सपोर्टेशन. आनी जे 11 मिलियन टन आसा ते 136 मिलियन मेट्रीक टन करपाक हें गोंय आमचे प्रॉपर्टी हें सगळें विकपाचें आसा. कित्याक आयज हें डबल ट्रॅकिंग बांदून हे अदानीक दिवपाचें हा ट्रॅक. आयज पोर्टूय दिलो, आयज एअरपोर्टूय दिता आनी हो ट्रॅक जो आसा होय ट्रॅक आतां अदानीक दिवपाचें आसा ते आमचे लँड घेवन. नमस्कार, हांव हेता पंडित, चेअरपर्सन ऑफ गोवा हेरिटेज ॲक्शन ग्रुप. आमी हेरिटेज हाचे पळयता आख्खी गोव्याची. हांव स्वता सालिगांव रावता, पण हांव अशें म्हणना की ते घर जे डिस्ट्रॉय करतले ते आमचे आहा. ते सगळ्यांची लेगसी आहा, सगळ्यांचो इतिहास आहा हे घरान. आनी रेल्वे येतले आनी ते रेल्वे लायन कंपाऊंड सकयल घातले तर ते आपसूक मोडटा आनी फुटता. ऑलरेडी स्ट्रक्चरल क्रॅक्स आर विजिबल इन दीज हेरिटेज हाऊसेस. We have studied 4 villages of ROC, Velsau, Pale and Kansoli. In these 4 villages alone, there are 150 heritage houses dating back to 120 to 200 years. And they are getting structural cracks with this just one railway line. So can you imagine the damage that will be inflicted on these houses with a double track, high-speed trains going more frequently? Heritage tourism on one side. On the other side, they are destroying the very heritage. Molem, they are saying national interest. Mahavir Bhagwan Sanctuary, they are saying national interest. Double track, national interest. So is Goa not in national interest? Goa is to be sacrificed? For who?